Because I rise to support this calling attention moved by Kedar Naik. And I appreciate his concern. Because आज coastal erosion जरी तो चोयल्यार आणि sand loss, particularly its impact today on local fishermen and the environmental stability. And that's because पावसा लागू हे जाता, no doubt about it. Report कितले आहे तो नॉर्थ जाली आम्ही soil erosion जाता म्हणून उलयले. पण स्पीकर म्हाका दिसता we cannot ignore the damage that is man-made. Very much concerned about this sand erosion. तेजो जो हा पयली याची पुराय जिके करपाक जाय पयली ते आमी घेता. बाब केदार नायक हाणें हाडलेल्या ह्या कॉलिंग पुराय सभागृहाचे कामकाज 5 मिनिट वाडयता सांगुलेत आमी बाब केदार नायक हाणें जे कॉलिंग अटेन्शन हावजाच्या मुखार हाडले तशें पळोवंक वचत जाल्यार गोंयच्या टुरिजम इंडस्ट्रीक रिलेटेड आसलेलो हो कॉलिंग अटेन्शन आसा. ताज्या खातीर सरकार ह्या विशयाचेर सिरियस आसा आनी हांवें जितकी डिपार्टमेंटां हांगासर म्हणजे CZMP आसतले किंवा बाकी एनवायरमेंट WRD आनी बाकी सगळी डिपार्टमेंट ही आपल्या पर्यंत जितके ह्या सँड इरोजन जावपाक जायना म्हणून ज्यो प्रिकॉशन्स घेतले म्हणजे ट्रेडिशनल आनी बाय युजींग द अदर टेक्नॉलॉजी ऑल्सो विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हाजी जी सगळी बाकीची डिपार्टमेंट्स आसा हांकांय बी घेवन आमी एक व्यवस्थीत तेजो प्रपोजल रेडी करून आमी गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडेन धाडटा कारण दीस इज अ बिग सब्जेक्ट तसो पळोवंक वचत जाल्यार आनी इन द लॉंग रन हेजें काम करपाक जाय. इट इज नॉट फॉर द शॉर्ट टर्म जशें आमी म्हणटा की आत्तां केलें आनी रोखडेच तेजे रिजल्ट आमकां दिसतले अशें ना स्पीकर सर. आमकां हाजो एक व्यवस्थीत म्हणजे NIVO हांगासर आसा नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ द ओशनोग्राफी आसा किंवा बाकी सगळ्यो ज्यो एजन्सीज जितक्यो हांवें सांगल्या त्या सगळ्यां कडल्यान एक स्टडी रिपोर्ट करून एक व्यवस्थीत प्रपोजलूय धाडून दिता आनी आमच्या पर्यंत म्हाका दिसता गोंयच्या लोकांनी बी म्हणजे नुस्तेकार आसतले किंवा टुरिजम स्टेक होल्डर्स आसतले हांच्यांनी प्रिकॉशन्स घेवपाची गरज आसा.